फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज जावन हा संडे. ओके, आणि आयज आम्ही मातशी उठल्या लेट. सो आयज सकाळच्यान ब्लॉग काय शूट करूंक ना. लेट उठपाचें कारण म्हटल्यार आयज संडे, सो कांय प्लॅन नाहलो आमचो. ते तुमकां खबर आयज आनी पावस पडटा कंटिन्यूस. सो तेका लागून आमी म्हटलें खंय वचपाचें बी कांय थारावंक ना आयज. सो हांवें म्हणलें मातशें लेटूच उठल्यार बरें, कित्याक कांय हे घरांतलें काम नाहलें करपाचें. सो तेका लागून आमी उठोन बी मागीर लंच बी केलें, उडो जेवले आमी बी. आयज डॅडीन रांदलेलें. ओके, सो हे आयज व्हडलेशें कांय नाहलें स्पेशल, जस्ट मुड्डोश्यो केल्ल्यो आनी शीत आनी कडी. ओके, सो लंच बी करून मातशें बसलेलें ब्लॉग एडिटिंगाक. बट हिंगासून बाबा आतां आवाज करता, बॅकग्रावंडान तुमकां आवाज येतलो. हांव ब्लॉग शूट करता ते पयलीं आनी आवाज करता हिंगासून मस्त. ओके, सो तो हेवता आपणाचे टॉयज घेवन. सो हांवें म्हटलें की ते एक व्लॉग स्टार्ट करुया आयचो संडेचो. आणि थोडोसो हांवें ब्लॉगूय एडिट केला आतां. आयज म्हणटो हांवें ब्लॉग घातला, सकाळींच घातला. ओके, सो फाल्यां हो मागीर तुमकां लेट येतलो ब्लॉग. सो आयज हांव संडे शूट करता न्हू, त्या दिसाचो ब्लॉग ऑलरेडी मॉर्निंग अपलोड केला म्हज्या चॅनलाचेर. ओके, सो हांवें म्हटलें की ते आयज संडेचो ते तरी ब्लॉग स्टार्ट करुया. नाजाल्यार न्हू ब्लॉग स्टार्ट करून हांव सायपण बी काडीना जाल्यार ते थिंगाच उरता, मागीर मनूच येना ब्लॉग करपाक बीन. सो तेका लागून हांवें म्हटलें की ते स्टार्ट करुया. ओके, आनी आयज हांवें मॉर्निंगूच माथ्याक घातलेलें तेल आयज सकाळीं फुडें. सो म्हाका आयज हेअर वॉशूय करूंक जाय. आतां करचें ना, सद्या रातीक करतलें. हांवें न्हू जायते तेंपान घातलां तेल माथ्याक. पयलें न्हू ल्हान आसतना सोद्दां घालतालें, बट आतां न्हू तेल घालीत ना केंसांक. सो आयज म्हटलें की तेल घालुया केंसांक. सो तेका लागून तुमकां केंस म्हाजे सामके हे दिसतले, सेट जाले सामके. ओके, सो या आतां म्हाका न्हू बारीकशी 2-3 कामां आहा ती करून घेता फटाफट, कित्याक मागीर आमी भायर सरपाची म्हटल्यार म्हज्या घरा कडेन वचपाक जाय म्हाका आयज. ओके, सो मातशें काम आहा थोडेशें, सो तेका लागून. सो ताचे पयलीं न्हू म्हाका हे बेडींग चेंज करूंक जाय, हे बेडशीट बी काडूंक जाय. बेडाचेर नवें बेडशीट घालपाक जाय आनी हे वॉशिंगाक घालता हांव. आनी थोडो रोप हांवें वॉशिंग मिशिनान घातलेलो आहा, सो तो सुकोवंक घालूंक जाय म्हाका. ओके, सो हे फटाफट काम करून घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर जेन्ना हांव घरा कडेन वयता पळय तेन्ना. तेच भाशेन न्हू मागीर तुमकां भायलें गार्डन दाखयता म्हजें. ओके, लास्ट ब्लॉगान हांवें तुमकां सांगलें दाखयता म्हळ्यार दाखोवंक पावोंक ना हांव जाणा, बिकॉज पावस पडटलो म्हाका शूट करप पॉसिबल मेळूंक ना. आयज मातसो पावसान आसोर केला, सो ट्राय करता शूट करपाक भायर. ओके, दाखयता तुमकां लायक खंय भाशेन हांवें झाडां लायल्यात आनी कितें केलां तितलें शेअर करता. आनी या आनी आयज म्हाजो मूड हो नासलो ब्लॉग करपाचो कितें काम करपाचें बीन. आय डोंट नो, काल न्हू मातशें हेवी काम केलां हांवें, सो तेका लागून आसतलें. काल तुमकां सांगलां की काल हांवें झाडां लायल्या सगळीं बी म्हूण, सो तेका लागून आसतलें. व्हडले व्हडले वाज बी उखल्लेले न्हू. सो आयज म्हजी बॉडी मातशी न्हू हें खंय जाता, लायक पेन जाता, प्लस म्हाका न्हू मातशें रेस्ट जाय खंय दिसता म्हज्या बॉडीक. सो तेका लागून, बट स्टील म्हाका करपाक जाय तें करपाकूच जाय काम न्हू, न्हिदोन रावल्यार कामां जायना. सो तेका लागून आनी मातशें म्हाका थोडूय जालां. काल तुमकां सांगलें पळय हांवें की हांव भिजलेलें पावसाक पळय, तें म्हाका जालें बोल्लें आतां. ओके, रात म्हजें नाक ब्लॉक आहलें, एक्सॉयल लायल्यारूय जायना, कांय ना. सो तेका लागून ओके, सो फटाफट न्हू हांव बेडाचें बेडशीट सगळें चेंज करून घेता, वॉशिंगाक घालता. आनी म्हाका एक न्हू पळयता बाबा जर तर सकयल वचत खेळपाक जाल्यार फटाफट मॉप मारून काडटा, कित्याक तो आसता तेन्ना मॉप मारपाक मेळना, नाल्यार हो भोंवता पडलो बी जाल्यार भिरांत दिसता स्लीप जावन. सो तेका लागून तेका सकयल धाडटा हांव. फटाफट न्हू एक मॉप मारूनय घेता. आनी ओके, सो तुमकां मागीर मेळटा डायरेक्टली जेन्ना हांव घरा कडेन वयता म्हाज्या पळय तेन्ना. ओके, सो चलो बाय. सो फ्रेंड्स, हांव न्हू तुमकां डायरेक्टली आतां मेळटा 5:45 जाली. ओके, आनी तुमकां सांगलेलें म्हजी थोडीशी बारीकशी कामां आहा घरा कडेन, सो ती सगळी केली हांवें. आनी कोत्ताना हाफ हेका जाल्लें, म्हणजे हांवें बेडशीट बी काडलेले न्हू बेडाचेर, सो ते धुवपाक घातले. सो हाफ मिशीन जालें तेन्नाच लायट गेली. आनी तेका लागून म्हाका व्लॉग बी कांय घेवंक मेळूंक ना घरा कडेन, कित्याक लायट गेली. आनी मागीर कावूक आहलो हो घेवपाक मेळना, इनवर्टर लायट आहली. बट हांवें म्हटलें की नाका, मागीर व्हिडिओचे सगळे डार्क येतले बी. हांवें म्हटलें नाका, कांय शूट करूं ना. सो डायरेक्टली तुमकां आतां मेळता. आनी हांवें भायर सरली वचपाक घरा कडेन, आनी पळय बाबा आहा हिंगासर. आनी आतां आमी मातशें रावली नाशनाला सामोसा घेवपाक. भयणींनी कॉल केल्लो, सो तेजे सामोसा हाड म्हटलें चाय. सो खावपाक घेवपाक रावले आमी अर्जून साई माऊली आहा न्हू हॉटेल नाशनाला पळय थिंगासर. ओके, सो थिंगासर सामोसा हाड सांगलें आंतोनियो हांवें.
कापां आनी मिरची हाड सांगल्या. ओके सो पळोवया कितें हाडटा तो आंतोनिया. तिनूय मेळत जाल्यार बरें जातलें, ना जाल्यार पळोवया. ओके सो या हे भाशेन आहले म्हजें. आनी पळय बाबा ती कितें करता नानी? हो तोच डॅशबोर्डाचे सगळे वस्तू काडटा आनी पिड्यार करता आंतोनियाचे. कित्याक मागीर घरा कडेन वचून कितें शूट करूंक मेळटा शूट करता आनी दाखयता तुमकां. हांगासरलो तुमकां ताजे पयला व्यू दाखयता. सो फ्रेंड्स आमी घरा कडेन पावली, ओडो पावली लायक अरावंड 10 o'clock खंय पावली आमी घरा कडेन. बट हांवें घरा पावून कांय शूट करूं ना बिकॉज घरा कडेन पावताच आमकां न्यूज पावलो की लायट ना म्हूण. ओडो हांवें तुमकां सांगलेलें पळय की सांजची लायट गेल्या म्हूण आनी आमी भायर सरतना लायट येयल्ली. मागीर ती परती दिसता अरावंड 7 o'clock 8 o'clock लायट गेली. ती रातीक आतां 11:30 लायट येयल्या. सो हांव आनी खंय शूट करता. इन्वर्टराची आमची लायट आहली बट मागीर न्हांवपाक जाय आसलें. गिजर म्हणटा आमचो इन्वर्टरान ना. सो रावले आमी लायट येवसर बट लायट येवंकूच ना म्हणून आमी मागीर काडल्यान गॅसीर उदक तापोवन न्हांवली आनी मागीर आमी न्हांवन केल्या उपरांत सगळें येयल्या लायट. ओके सो कित्याक जाणें मेन थींग म्हटल्यार की फाल्यां बाबाक स्कूल आहा. फाल्यां मंडे तुमकां खबर आहा इस्कॉल आसता भुरग्यांक. सो ताका लागून बाबाक न्हिदोंक घालूंक जाय आसलो बेगीन. सो ताका लागून आमकां मातशें एक हुस्को आहलो. ओके सो बट येवंक ना लायट. 11:30 लायट येयल्या आनी मागीर ताच्या उपरांत डिनर बी केलो आमी आनी बाबाक घातलो न्हिदोंक. बाबा न्हिदला आनी हांवें म्हजी 2 मिशिनां आहली धुवपाची पळय ती धुवन काडली. एक रोपाचें आनी एक कार्पेटाचें आनी दुसरें आनीक एक बेडशिटांचें आहलें मिशीन तें म्हणटा फाल्यां बी धुयता कित्याक म्हाका न्हू सुकोवंक घालपाक सुवात ना. सो ताका लागून म्हजेशी न्हू 3 रॅकां आहलीं रोपाची. 2च आहा आतां. एक रॅक मोडलें. सो आतां पळोवया आनीक एक रॅक हाडूंक जाय. आतां जस्ट आंतोनीक सांगतालें हांव आमकां आनीक एक रॅक हाडूंक जाय म्हूण. सो पळोवया केन्ना हाडपाचें तें. कित्याक गॅस आनी रोप सुकना. तुमकां खबर आहा पावस पडटा कंटिन्युअसली वत कांय येयना. सो फेना पोंदाकूच सुकोवचो पडटा रोप. आनी घरान भुरगीं आहलीं म्हणटकूच भुरग्याचो रोप खूब जाता. बाबाचो रोप आमच्या तूं चड जाता सामको. कित्याक हांव ताका दिसाक म्हाका दिसता 5-6 तरी क्लोथ चेंज करता. हांवें एकाच हांगाच्यान ताका दवरिना सगळो क्लोथ. सो ताका लागून ओके. सो हांवें म्हटलें कितें ब्लॉगाचो एंड घेवया म्हण आयच्या. आनी ओडो मागीर आमी घरा कडेन वचोन मातशी शेतान गेल्ली आमच्या थिंगासर. पयलीं आमी गेल्ली आमच्या शेतान. फर्स्ट क्लिप घातला न्हू पळय थिंगासर ते कोण चयला पळय तितलें आमचें शेत तें जितले कडेन मिशीन घातलेलें आहा पळय ते क्लिपान दिसता पळय चर्ची सकयल तें शेत आहा आमचें. ओके सो ताजे उपरांत चर्च बी आसतली पळय त्या क्लिपान पळय तें आमचें शेत. सो थिंगा पळोवपाक गेल्ली आमी लायक बान मिशीन घातला बी जाल्यार पळोवपाक. बट बान घातला मिशीन बट कांय करूंक ना अजून. ओके रो बी कांय मारपाचें तसलें कांय जावंक ना. सो ताजे उपरांत मागीर आमी गेली काजनाचें शेत आहा न्हू पळय थिंगासर. पळय जाल्यार आमकां थिंगा मेळ्ळो भाव. सो मागीर मातसो रावले आमी थिंगासर आनी बाबाक मातसो हांवें दिलो वचपाक. शेताची माती न्हू ती सो मातशें शिकोवनी बीन म्हणून हांवें लायक बरी शेताची माती बीन. सो ताका लागून हांवें बाबाक सोडलो फ्री. सो बाबा मातसो हेवलो बी थिंगासर हात बी घालून आनी जस्ट पांयान भोंवतालो हो थिंगे सायडीन ते सायड धाकटोचो क्लिप काडला तोय बी हांवें घातला पळय. ओके सो थिंगासर मातशें भोंवलें मागीर थिंगासरलो व्यू कॅप्चर बी केलो हांवें. उलोवप बी कांय करूंक ना हांवें थिंगासर बट जस्ट हांवें कॅप्चर केल्ले थोडे थोडे क्लिप थिंगासर. थिंगासरलो व्यू बी कॅप्चर बी केलो आनी तेजे उपरांत घरा येयली च्या बी पियेली आमी. मातसो भोंवले आमी घरा येयली आमी. ओके सो हे भशेन आहलो आयचो म्हजो व्लॉग. आनी आतां हांव वयता थोडेशे फोटोज सिलेक्ट करपाक. हांवें मेमरी कार्ड हाडला आंतोनियो कडच्यान सो तें न्हू टॅबान घालता हांव आनी फोटोज सिलेक्ट करपाचे आहा म्हाका थोडेशे आल्बमाक. सो ते करून घेता आनी ताजे उपरांत मागीर न्हिदोंक वयतलें हांव. आयज ब्लॉग बी एडीट कांय करूंक ना हांवें. जस्ट सकाळीं थोडो केल्लो पळय तितलोच.
आनी पळयता फाल्यां मागीर करून घालतलें हांव ब्लॉग. ओके, सो आयचो ब्लॉगूय हांव हांगासरूच एंड करता. चड व्हडलेशें हास कांय ना आयच्या ब्लॉगान, बट हांवें केल्लो हो व्हिडिओ आनी शेताचें बी दाखोवपाक, बिकॉज आतां तुमकां खबर आसा शेताचेर आसतलें सगळी ग्रिनरी पळोवपाक बी बरें दिसतली शेतां बी, सिन्स आतां भात लायतात बी म्हणटकूच. ओके, सो ताका लागून हांवें थोडेशे क्लिप्स काडल्या आनी तुमचेशी शेअर केल्या. आनी जेन्ना आमचें शेत रोयतात न्हू, म्हणजे लायतात न्हू शेत बीन पळय, तेन्ना पळयता पॉसिबल जायत न्हू म्हाका, जाल्यार हांव तुमचेशी तेन्नाय शेअर करतलें. पळयता केन्ना करता तो भाव. ओके, सो तेन्ना अपडेट करतलें तुमकां आनी दाखयता तुमकांय बीन ह्या वर्सा, कित्याक म्हाका न्हू ह्या वर्सा बाबाक शेतान व्हरपाक जाय आमच्या, सो ताका लागून. ओके, सो ते मागीर पळोवया वान्स भाव ते शेत बी लायता बीन पळय तेन्ना भयणीक सांगला म्हाका सांग म्हूण, सो दॅट म्हाका बाबाक व्हरपाक मेळटलो बी म्हूण. ओके, सो या हाजेरूच जायचो ब्लॉग एंड करता. इफ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, म्हज्या चॅनलाक अजून कोणें सबस्क्राईब करना जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा. आनी तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट ब्लॉगान. टिल देन टेक केअर, बाय, गुड नायट.